गोंयकार आनी नागरीक, पयलीं म्हणजे तुमकां सगळ्यांक 17व्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो शुभेच्छा दिता. आयज आमचो हो स्वप्नांतलो पूल मोदींच्या आशिर्वादान आनी नितीनजी गडकरीच्या सहकार्यान आयज साकार जाता. फक्त मनां जोडपी पूल न्ही, म्हाका दिसता गोंयांक पॉझिटिव्हिटीची दिशा दिवपी हो पूल आसा. ह्या 17व्या प्रजासत्ताक दिना निमित्तान आयज आमी फुलाची विधिवत पुजा केल्या आनी ध्वजाची पुजा केल्या. एका वटेन भगवंताचें अधिष्ठान, दुसरे वटेन राष्ट्राचें अधिष्ठान आयज जाला आनी दोनांयच्या आशिर्वादान हो आमचो आयज ध्वजारोहण जाला. आयच्या सुमंगल दिसा हांव सगळ्यां कडेन मागता की गोंयचे उदरगती खातीर सगळ्यांनी एक पॉझिटिव्ह सकारात्मक दृश्टिकोन दवरून आमी सगळे जाण फुडें या. हांव होच निमित्त घेता आनी तुमकां सगळ्यांक फाल्यां लोकार्पणाचो सुवाळो जो हांगाच वयर 7:30 वरांचेर जातलो, ताजे तुमी ह्या ऐतिहासीक क्षणाचे साक्षीदार जाय अशी तुमचे कडेन विनंती करता. तुमकां मुजरत आमंत्रणय दिता. एक कृपा करून विनंती आसा, फाल्यां 6:30 पर्यंत तुमी आसनस्थ रावचे. हांगा तुमी आयज व्हडा संख्येन आयल्या बद्दल तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. परत एकदा 17व्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो आनी आयच्या पणजे शहरांतल्या 100 फूट म्हणजे सगळ्यांत व्हडलो ध्वजारोहण करपाचे समारंभाचे सगळ्यांक आज अभिनंदन करता. दोन शब्द हांगाच थांबयता. जय हिंद, जय गोवा. पयलीं सगळ्या आमचे पणजेकारांक गोंयकारांक हांव आयचे 26 जानेवारी हेजे रिपब्लीक डेचे सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. तशेंच आयज आमचो तिसरो सगळ्यांक व्हडलो मांडवी ब्रीज, नवो ब्रीज आमचे पणजे गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हे धडाडीचे मुख्यमंत्री आनी ताच्या आशिर्वादान हो ब्रीज आयज कंप्लीट जाल्लो आसा. जे ट्रॅफिक कंजेशन जातालें पर्वडी वाटेन, बस स्टँडा वाटेन आनी तशेंच सगळी कडेन पाटो एरियान ते ट्रॅफिक कंजेशन आतां बंद जातलें. तशेंच जे रहदारी पणजे ते मडगांव, पर्वरी ते मडगांव, फोंडा हे सगळे कडेन वचपाक इजी आसतलें. तशेंच हांव मागता की आयज 26 जानेवारी सगळ्यांक रिपब्लीक डे हेजे शुभेच्छा दिता आनी जय हिंद, जय गोवा. चड बांदवी पूल जावन तुका कितें दिसता पणजे लोड आहा तो कमी जाता? हां, लोड आसा तो सगळ्या ब्रिजा वयलो कमी जातलो. सगळो इवन ते ट्रॅफिक कंजेशन जातालें ते सगळें कमी जातलें. तशेंच आमचे जे बस स्टँडार जे इवन ऑफीस टायम, ऑफीस सुटले की ऑफिसान सकाळचें वचपाचें त्या टायमार ते ट्रॅफिक कंजेशन जातालें ते सगळें आतां कमी जातलें.